नमस्कार येवकार हांव साईदत्त कामत। आमी सदांच म्हणटात की गोंयच्या राजकारणाचे कशें कितें, पूण गोंयच्या राजकारणाचे उलयता आसतना गोंय कितें उलयता आनी गोंयचे लोक कितें विचार करतात हेंय जाणून घेवप तितलेंच म्हत्वाचें। आनी म्हणूनच तर आमी म्हणटात गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता आनी गोंय उलयता आसतना गोंयकारच न्ही, जे लोक गोंयाक भायर साकून येतात ते मागीर खंयच्या राज्यांतल्यान जावं ते कसो विचार करतात आनी ते लोकसभा 2024 ह्या वेंचणुके वेळार खंयच्या विशयाचेर खंयच्या मुद्द्याचेर मतदान करतले हेंय बी तांचे कडल्यान जाणून घेवप खूब गरजेचें। कारण इलेक्शन लागीं पावलां, राजकारण तापलां आनी गोवा टॉक्स म्हणल्यारच गोंय उलयता। हें गोंय कशें उलयता हें आमी जाणून घेवया दर एका गोंयकारा कडल्यान। राजकारणाक आंबे सामके तापतात, आंबे आंबे सगळे आंबे। आनी लोकसभेचे इलेक्शन लागीं पावता आसतना हो आंबो कोण पयलीं कापतलो होय बी आमच्या मुखार एक प्रश्न आसा। पणजे बाजारांक बोवाळ पडला, आंबे ऑलरेडी पाविल्ले आसात आनी थोड्या दिसांनी पणस आनी काजूय बी आमकां पणजे बाजाराक दिश्टी पडटल्यो। पूण लोकांचो मोठो प्रश्न कोण येतलो कोण वतलो। आनी आज आमचे बरोबर आसा आमचे भाऊ। भाऊ कशे आसा तुमी? भाऊ म्हाका एक सांगात, आतां लोकसभेचें इलेक्शन येता, वयर सेंटराक सद्याक मोदी प्रधानमंत्री आसा, तुमकां मोदीचें काम कशें दिसता? समाधान आसा। मोदीन पळय काम केलां तितून समाधान 100% समाधान ना, समाधान आसा। कितें केलें देशा खातीर कितें करपाक जाय तें केल्लें आसा तेणी। देशा खातीर तुमी करपाक जाय तितलें मोदीन केलां म्हणल्यार 100% जरी समाधानी ना पूण तुमी समाधानी आसा, म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता की ही समाधानी आहा। देशाक बावंड्री खातीर बी कितें केल्लें आहा तेणी, बावंड्री खातीर बावंड्री बरे फॅसिलिटी दिल्ले आसा। मिलिटरी खातीर बरें काम केल्लें आसा, हांगा लोकलूय बरें काम केल्लें आसा। मागीर बावंड्री आमच्या देशाचें नांव भायल्या कंट्रीनी बी बरें नांव इज्जतीन नांव घेता। बरोबर, पूण तुमी देशाचे आमी विदेशाचे जेन्ना उलयतात तेन्ना तुमकां पर्सनली म्हणजे तुमच्या स्वता खातीर फायदो जाल्लो आसा मोदी सरकाराचो? स्वता चड फायदो जाल्लो ना हांगा पयलीं मेन म्हणल्यार म्हारगाय वाडलेली आसा। म्हणजे म्हारगाय जे ह्या सरकाराचो मुद्दो आशिल्लो की आमी म्हारगाय देंवयतले, ते खंय तरी तुमकां दिसता की म्हारगाय वचून देंवयली ना? म्हारगाय आनी डबल टिबल म्हारगाय वाडलेली आसा। पेट्रोल वाडलें आहा, डिझल वाडलें आहा। पेट्रोल आनी डिझल वाडलें म्हणजे ट्रान्सपोर्ट वाडटा, ते सगळ्या गोश्टीचे इफेक्ट जाता। दुसरे मार्केटांनी हांगा कांय असो फॅसिलिटी ना। हांगा ह्या मार्केटान पळयत जाल्यार कसलीच फॅसिलिटी हांगा दिल्ली ना। हांगा म्हणटा स्मार्ट सिटी म्हणून हांगा भितर पळयल्यार सगळ्यांक फॅन ना, निवळसाण ना, क्लिनींग बरें ना, पार्कींग बरें ना, ते संबंदान कांयच कसलीच काम जाल्लें ना हांगा लोकलींनी काम करपाक। तर 100% समाधानी ना पूण खंय तरी भाऊ समाधानी आसा। जरी भाऊ म्हणटा की म्हारगाय मातशी वाडल्या पूण देशा खातीर मोदीन कितें काम केल्लें आसा ताजे खातीर आपूण समाधानी आसा। फुडली पळोवया। एक बात आप मुझे बताइए, मोदी सरकार और लोकसभा इलेक्शन अभी आ रहा है, मोदी सरकार आएगा जाएगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन क्या आप गवर्नमेंट के काम से संतुष्ट है? है मोदी सरकार से संतुष्ट है हम लोग, पूरा संतुष्ट है। फिर से मोदी आएगा? 100% आएगा। 100% आएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब आपको क्या फायदा हुआ है मोदी जी का? उसने जो गरीबों को जो अभी तक कुछ नहीं मिलता था वो पूरा नीचे तक आ रहा है। सब कुछ भी है, राशन हो या कुछ भी हो, जो ये मिलता है ना सबको गवर्नमेंट को, वो पूरा मिल रहा है सभी को, इसलिए वो आएगा, 100% आएगा। आपका वोटिंग किधर है, गोवा में या महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी पक्की आप बोल रहे हैं? ओके, सो महाराष्ट्राक सुद्धा गोयच्या भशेनच वारे खंय तरी समाधानी, पूण आमचे साहेब म्हणटात की 100% समाधानी और आएगा तो मोदी ही। फुडें पळोवया। बटाट, कांदे, पात्रांव लसूण ना? लसूणय आसा पूण हें जालें त्रिकोणी। आनी आमी जेन्ना त्रिकोणी म्हणटात तेन्ना त्रिकोणी सरकार येतलें काय फक्त एकच सरकार येतलें होय मोठो प्रश्न आसा। आज चाचा हफीज भाई, अरे वाह, चाचा बोला था लेकिन भाई कह रहे कि हफीज भाई कैसे हो आप? खूप बरो आसा, घट आसा हां। आनी हांव म्हणूंक शकता कांदे आसा, बटाट आसा, सगळे आमकां गिरायक ना। कांदे आसात, बटाट आसा, लसूण आसा, पूण गिरायक ना। पूण तुमकां कितें दिसता कित्याक लागून गिरायक ना? गिरायक ना म्हणजे आमचे बाजारांत म्हणजे न्ही आमकां कांय आयडियाच ना, कितें बाजार आख्खो बाजार आमचो गुदांव जाल्लो आसा
आनी सेकंड थींग आमकां कितें आसा लोक कित्याक पार्किंग सारकें ना हांगा बाजारांत कोण येवंक सोदना कित्याक भाजी आतां कितें भाजी गेल्यार समजी भाजी जाल्ली आसा पण ते कॉम्प्लेक्सा सायडीन भाजी मार्केट जाल्ली आसा म्हणजे एक्चुअली पणजी मार्केटा भितर कोणूच भितर सरना कित्याक सरना बिकॉज सगळ्यांक भाजी मेळटा आनी भाजयां भितर कोण येना आनी हांगा भाजी येवपा खातीर सरकारान कितें करपाचें कितें तरी आमकां बिजनेस जावचो अशें तेणी कितें करप की आमचो सोफो 80 रुपया आसा सोफो फारीक करना तो सोप कोणाचें मुन्सिपाल्टीचें म्हणजे तुम्ही म्हणटात की गोय सरकाराच्या बी उलोव्याच पूण आतां लोकसभा इलेक्शन आसा आमचे 2 MP आसात नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा हांगा उत्तर गोंयचो MP लागता कारण हो पणजेचो बाजार तुम्ही म्हणटात की खंय तरी नॉर्थ गोवा MP येवन तुमच्या हांगा आदाराक येवन ताणें हे इश्यूज सॉल्व करपा जाय बिकॉज हो बाजार आमचो मनोहर भाईन बांदलेलो आसा मनोहर पर्रीकर भाई आसतना बाजार बांदला एक्चुअली पोन्ने बाजारान आमी फुटपाटीचे बाजार हाडलो त्यांनी बरो बाजार बांदलो तेन्ना भाई गेल्या नंतर बाजारान कोणीच काय हांगा लक्ष घालूंक ना आनी हे सायडीन हे कॉम्प्लेक्साक आमकां कोणूच येना भितर हां कित्याक हो आमी सामके आमकां अनाथ करून उडयले आसा कित्याक आमचे कोणूच पळयना कित्याक हांव कितें म्हणटा न्ही म्हाजें म्हणणें कितें हांगा बाजारान मागीर येवची आमची लायटींग बिटी सारको इवन आमकां आमचो स्वताचो आमकां मिटर बी घालत न्ही आमी लायटींग घालूंक शकता ते आमी कितके दीस मुन्सिपाल्टीचे लायटींग पळय हे मुन्सिपाल्टी काल तेंची फॅन घातले म्हाका काल घातला फॅन आनी ही लायट मुन्सिपाल्टीची तर आमकां इंडिपेंडंट मिटर दीत न्ही आमी ते मिटर आमी लायट फारीक करूंक शकतले आनी लायट मार्केटान फोकस जातलो आनी लोकांक कित्याक जे दिखता तेच विकता बाजार बरो जावंक शकता न्ही तेन्ना आमचे तूं जाणा इस्कॉलान फी कितके आसा म्हारगाय कितके वाडला आमी हांगा सोफे फारीक करतले कित्याक घर चलयतले कित्याक आमकां लोन दिवचोच ना कित्याक आमचो शॉप पळोवन तूं जावं बँकेच्या म्हयन्यान तूं लोन दितलो म्हाका शॉप पळोवन दिवचो ना अरे लोकूच ना म्हणून म्हणटलो आमी कशें जगतले तूं म्हाका सांग हां कित्याक आमी हांवें सुद्दां आमी हांगा शिकले हांगा Don Bosco स्टुडंट हांव हांगा शिकले व्हडले जाले बिकॉज आमी कामाक आमकां मेळूंक शकना कित्याक आमी धंदो डॅडीचो धंदो आमचो तेन्ना बसले आमी हांगा हे गेले आमी वयतले खंय आमी आतां म्हाका तूं सांग हां तो हफीज भाई ने कहा है जो दिखता है वो बिकता है लेकिन पणजी मार्केट में जो नहीं दिखता है वो नहीं बिकता है ताजे खातीर सरकाराक हफीज भाई उलो मारता की येवन मातशें आमचेर लक्ष घालात आनी खंय तरी उत्तर गोंयचे MP जे आसात तांणी बी येवन हांगा पळोवचें आनी लोकसभे इलेक्शनाक ते म्हणटात की हो एक आपल्याला मुद्दो आसतलो आनी हे ठरोवनूच आपूण मत घालतलो इलेक्शन लागीं पावलां आनी घेव पळय फाटल्यान आमकां पोटल्यो दिश्ट्यो पडटात म्हणजे उत्तर गोंयाक जे कोण पळय खासदार जावपाच्या कॉम्पिटिशनाक जे आसात म्हाका दिसता तितल्यांनी ह्यो पोटल्यो बांदून दवरल्यात थोड्यो पेडणे वतल्यो थोड्यो म्हापशे वतल्यो बिचोले सांखळे वतल्यो थोड्यो पणजे रावतल्यो थोड्यो त्या वटेच्यान आनी खंय वतल्यो कारण ह्यो जांकां चड पोटल्यो पावतल्यो तशी मतां चड पडटलीं पयशांच्यो न्ही कांदे आनी बटाट दिश्टी पडटात बेश्टेच बोवाळ माननाकात तुम्ही पळोवपाक शकतात फुलांचो हार आणि लोकसभा इलेक्शनाचे रिजल्ट ज्या दिसाक डिक्लेअर जातले तेन्ना पणजे बाजारांतल्यान उत्तर गोंयचो जो कोण खासदार जातलो ताच्या गळ्याक हेच हार पडटले पूण हार गळ्याक पडप आनीक मत मारप हातूंत फरक आसता म्हणजे आपूण मत मारतलो ताच्याच गळ्याक हार पडटलो काय ना असो एक व्हडलो प्रश्न काकी लोकसभा इलेक्शन येता मोदी सद्याक प्रधानमंत्री आसा परत एक फावटी मोदी काय यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज कोण तरी तुमकां दुसरो जाय बदल जाय मोदी आमकां जाय अरे वा कोंकणीन एक व्हडलो सामको नारा म्हणजे एक व्हडलो स्लोगन अब की बार मोदी सरकार म्हणटालो न्ही जाय 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 मोदी आमकां परत जाय अशें काकी म्हणटा बरें परत जाय पूण कित्या खातीर जाय कितें आमकां हेल्प करता अशें पयशे बी घालता न्हू 1,500 बी मेळटा म्हणजे तुम्ही म्हणटात की मोदी केंद्राक आशिल्ल्यान तुमकां पर्सनल फायदो भरपूर जाला आनी हाजें श्रेय तुम्ही मोदी सरकाराक दितात म्हणजे जो कोण मोदीलो कॅन्डिडेट हांगा आसतलो ताकाच तुम्ही म्हणटात की मत आपूण मारतली बरी गजाल आनी अशेंच आमी फुलांचे हार पळयता परत आमी सरळ या आनीक फुलांचे बरे बरे हार नवी फुलां आनीक एक मदींच आयले 2 फुलांचो काळ नवी सकाळ बी तसले आमी हांगा उलयना ही फुलां कसली फुलां ती तुमी फाटल्यान पळयतात तुम्ही खंय रावतात आम्ही साल्वादोर दुमन किटला साल्वादोर म्हणजे पर्वरे हय आनीक तुमकां आतां उत्तर गोंयाक इलेक्शन आसा तें खबर आसा न्ही म्हणजे लोकसभेचे मोदी वयर केंद्राक बसला मोदी वयर सेंटराक बसला आनी मोदीन हांगा आपल्यालो मनीसय दवरला उत्तर गोंयांक पूण तुमकां कितें दिसता परतो येतलो मोदी हय हय येतलो म्हणजे येवपाकूच जाय न्हू हेका लागून कित्याक जाणट्यांक नेण्ट्यांक सगळ्यांक बरें केलां तेणें 1-2 पयशे फावता 4 पयशे जाणट्यांक दिवन दवरल्यार तो व्हडलो हें न्हू
ताका लागून आमकां तोच जाय न्हू. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की हांगा उत्तरेक कोणीय रावू उबो तांच्या पार्टेंतल्यान आमी वयर मोदीक पळयतली आनी ताज्या त्या कॅन्डिडेटाक मत घालतली. हय ताकाच घालतली आमी, ताकाच घालतली. जशें आमी पळयलां की जाणट्या खातीरय मोदी सरकारान विकास केला अशें ह्या आजेक म्हणपाक आसा. आनी जेन्ना आमी काकी कडेन उलयतालीं तेन्ना तांणी खंय तरी म्हणलें की आमकां पर्सनल फायदो खूब जाल्लो आसा अशें हें लोकांचें मत. आनी मोदी जेन्नाच्यान सेंटराक आयला तेन्नाच्यान ती म्हणटा की आमकां हो फायदो जो जाल्लो तो असोच चालू उरिल्लो कडेन आसा. बरें केलां तेणें, जाणट्यांक म्हणल्यार सगळ्यांचें बरें घेतलां उतर न्हू. तशेंच ताका तें उतर फुडें मेळ्ळो न्ही, पण तोच येवं न्ही. तुमचो आशिर्वाद मोदीचेर सदांच आसा. हय सदांच आसा आमचो आशिर्वाद. आनी सदीं म्हणटा आमकां आनी कांय उलोवपाचें ना. गोवा टॉक्स, नेशन टॉक्स आनीक आजी ऑल्सो टॉक्स. ओके, आमी जेन्ना गोवा टॉक्स म्हणटात तेन्ना लोक कितें उलयता, लोक कितें सांगता आमी बारीकसाणेन सगळें पळयतात. पूण ऑन कॅमेरा, ऑफ द कॅमेरा, ऑन कॅमेरा तुमचे खातीर पत्रांव तुमी खंय रावतात? तांबडे मेटे तांबडी मातेर. तांबडी माती, मातीत तांबडी म्हणजे तांबडी माती नांव म्हणजे थंय डांबराचो रस्तो ना आसा म्हणजे माती सगळी तांबडी थंय. सद्या रोड पडलेले आसा, सद्या तांबडे आसा. हां म्हणजे सगळे धुल्लान तांबडे जाल्ले आसा. पूण पयलींच्यान नांव तांबडी माती म्हणून आसा. हय नांव तांबडी माती. पूण आमी तांबडी मातयेचे मागीर उलोवया. पयलीं आमी कोणाचे तांबडी जातली तांचे उलोवया. पयलीं म्हाका तुमी सांगात की सेंटराक आतां मोदी प्रधानमंत्री आसा, तोच उरपाक जाय काय बदल घडपाक जाय? म्हज्या अंदाज आसा सद्या म्हणटा तो रावंक जाय. पूण तो कित्याक रावपाक जाय? लोक म्हणटात की ताणें बरें केलां, लोक म्हणटात की ताणें वायटय केलां. तर तुमकां ताचो कसो फायदो जाल्लो आसा? अजून पण फायदो म्हणजे तो थोडे थोडे ते बरें केल्लेले आसा म्हणून तोच रावल्यार म्हाका बरें दिसता म्हणून अशें. तो रावल्यार बरो दिसता न्ही, तो राविलोच आसा. फक्त प्रश्न असो आसा तो येतलो काय ना आनी तुमचें मत थारायतलें की कोण तरी जिखतलो काय ना. कोण तो तुमी सांगिल्लो आसा. पूण आतां आमी जेन्ना हांगा उत्तर गोंयच्या उलयतात, उत्तर गोंयाक तुमकां खबर आसा श्रीपाद भाऊ नायक परत एक फावटी उमेदवार आसा बीजेपीचो, म्हणजे जाका मोदिल्या पार्टीन टिकेट दिल्ली आसा. म्हणजे तुमी वयर मोदीक पळोवन ताका मत घालतले काय तुमचो हांगा मत घालता आसतना वेगळो कितें तरी एक विचार आसतलो की बाबा हो मनीस जाय किंवा तो मनीस नाका पूण वयर सेंटराक मोदी जाय अशें धरून तुमी घालतले? ते वेगळे एक हजार आसता, ते पळोवनूच करचें पडटा. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की सेंटराक जरी मोदी जाय पूण आमी MP कोण आसा, कोणाक टिकेट दिल्या ते पळोवनूच मत घालतले. येस, थँक्यू सो मच. पणजे बाजाराक जेन्ना हांव ह्या दुकानार आयलो न्ही, पळय कितले तरेचे तांदूळ आमकां दिश्टी पडटात पळय. म्हणजे हीच परिस्थिती इलेक्शनाकय जाता. खूब तरेचे उमेदवार आपूण आपआपल्या पार्टेंतल्यान उबे रावतात. जशें की हांगा आमी पळयतात वेगळे वेगळे तांदूळ, तशे वेगळे वेगळे उमेदवार. पूण खंयचो तरी एक तांदूळ जो लोक चड वेचून व्हरतात ते पळय, जशें की तकल्यो दिश्टी पडटात. असो दिश्टी पडनी कांय प्रॉब्लेम ना. आनीक असो एक बरो तांदूळ जो कोण चड लोक व्हरतले तो तांदूळ जिखतलो आनी चड जाका मतां पडटली तो उमेदवारय बी जातलो खासदार. आज आमी पळयतात की भाऊ गिरायक करपाक सामको बिजी आसा. पूण भाऊ लोकसभाचे ज्या दिसा इलेक्शन आसतलें त्या दिसा तुमी मत घालपाक वतले न्ही? आं आयकुपा येना, मातशें मोट्यान मोट्यान. भाऊ म्हणटा आपूण कितलोय बिजी उरूं आपूण हांगा त्या दिसाक दुकान आपल्याली बंद दवरचो ना पूण मत घालपाक आपूण सामको डेफिनेटली वतलो. भाऊ सामको बिजी आसा पूण भाऊले एक म्हाका आवडलें, आपूण इलेक्शना दिसा कितलोय म्हणटा भाऊ बिजी आसनी पूण मत घालतलोच. म्हणजे हें एक उतर आसा भाऊन आपल्याल्या डेमोक्रेसीक दिल्लें आनी तुमी बी हें समजून घेवपाक जाय. कितलोय आपूण बिजी आसूं मत घालपाक कसोच विसरपाक जायना. कितें म्हणटा मोदी आतां सद्याक सेंटराक आसा, प्रधानमंत्री आसा, तुमकां कितें दिसता परत मोदी काय आनी कोण? मोदी. मोदी. मोट्यान सांगात. मोदी मोदी मोदी. मोदी म्हणलें काय मोदी म्हणलें कळना पूण मोदी 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 परत म्हणलें. पूण कित्या खातीर मोदी? येदे व्हडले काश्मीर आमचे पयले फावट घेतले मरे इतले 70 वर्सांनी. 70 वर्सांचो बदलो आनीक 70 वर्सांक जें कांय जालें नाशिल्लें तें म्हणटा भाऊ की 70 वर्सांक मोदीन खऱ्यांनीच केलें. भाऊ थँक्यू तुमकां. आनी तुमचें म्हाका एक आवडलें, आपूण कितलोय बिजी आसूं लोकसभेच्या इलेक्शना दिसाक आपूण मत घालपाक विसरपाना आनी ते दीस कितलोय बिजी आसल्यार आपूण मत घालतलोच हें तुमी सगळ्या लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा. उदळ हांवें उलयता आसतना म्हणिल्लें की आंबे पणजे बाजारांत पावल्यात, काजू आनी पणस येवपाचे उरल्यात पूण हांगा म्हाका पणस दिश्टी पडटात. आनीक अशेंच पणस दिश्टी पडटा आसतना हो पणसय बी कितें तरी वेगळो रिजल्ट हांगा उत्तर गोंयाक हाडटलो काय होय एक सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न. गोवा टॉक्स.
मोदी सरकार 10 वर्सां पयलीं सत्तेर येवचे पयलीं मोदी सरकारान एक घोशणा केल्ली, ती म्हणजे आपूण युवा वर्गा खातीर खूब कितें करतलो आनी युवा वर्ग जो आसा तो आपल्याक सदांच याद दवरतलो म्हणून. पूण युवा वर्गा खातीर खऱ्यांनीच मोदीजीन काम केल्लें आसा काय ना? युवा वर्ग जो आसा तांचे विचार ह्या लोकसभा इलेक्शन 2024 कितें आसात? मोदी येतलो काय तांकां बदल जाय हें आज आमी विचारया. पात्रांव, तुजें नांव? रोहिदास आमोणकर. रोहिदास आमोणकर. पात्रांव, तुका कितें दिसता? म्हणजे तूं सामको आमचे भशेन तरणाटो दिसता. यू आर यूथ. वॉट इज युअर टेक ऑन दीस लोकसभा इलेक्शन? वन्स अगेन मोदी ऑर डू यू वॉन्ट अ चेंज? म्हाका फक्त तूं उलयता आसतना तुजे एकट्याचे न्ही, तुजे फ्रेंड्स आसतले, बाकीचे सगळे यूथ आसतले, तेन्ना तांचे सगळ्याचे एक जॉयंट डिसिजन कितें आसतलें अशें तुका कितें दिसता? परत मोदी येवं शकता. मोदी येवंकूच जाय. क्योंकि जर हे काँग्रेसाच्या हातीन येयले जाल्यार काँग्रेस आमकां काबार करून उडयतले. आवय, काबार करून उडयतले? काबार बी करपाचें नाका रे, पूण मोदी जाय. मोदी जाय. कित्याक सांग, कर्नाटकान आतां जें चल्लां तें आमी पळयलां कितें सिच्युएशन. पूण कर्नाटका इज अ स्टेट, कर्नाटका हे राज्य. पूण तुमकां दिसता की कर्नाटका राज्य आनी ताजो इफेक्ट आख्ख्या देशाचेर पडटलो? ना, मात थंयसर जे लोकांची सिच्युएशन आहा ती आमी पळयल्ली आहा. मात सद्याक तरी आमकां जाय जाल्यार इंडियन सुद्दां येवंक जाय लोकसभा इलेक्शन जाल्यार मोदी जाय आमकां. म्हणजे तुम्ही म्हणटा की तशें सिच्युएशन देशभर जावपाक नाका, आनी तशें सिच्युएशन जर देशभर जावपाक नाका जाल्यार वन्स अगेन मोदी. हय, वन्स अगेन मोदी. युअर पर्सनल डिसिजन? येस. जॉयंट डिसिजन ऑफ युअर फॅमिली? येस. तुजी फ्रेंड्साचें हेंच मत? हय. थँक्यू. आनी तुमी पळोवपाक शकतात, उपकार तो कोणाचेर उपकार करना, उपकार तुमी करात जो कोण इलेक्शनाक उबो रावता तांचेर, ताका मत घालून आनी तुमकां जो खासदार जाय ताका निवडून लोकसभेक धाडून. बरी बरी कणगां, आनी ही कणगां जेन्ना आमी उकडटात तेन्ना कणगां सामकी बेस्ट लागतात. ह्याय फाटी इलेक्शनाक मतदार कोणाक उकडटले, कोणाक उकडून खातले हें आमकां खबर ना, पूण जो जिखतलो तोच टिकतलो. काकी, कितें दिसता तुका लोकसभा इलेक्शनाचेर कितें उलोवपा जाय? काकी म्हणटा आमकां कांय हांगा लागना. तुमकां खंय लागता तर? आमी हांगाच बसता फोंड्यान, पणजेत बसता. फोंड्या आमचे तेवढे. ती म्हणटा की आमी फोंड्या, आमकां हांगा लागना. आतां फाल्यां हांव जर तर मडगांव गेलो जाल्यार तेय म्हणटले की फोंड्या आमकां लागना. म्हणजे हो पयलीं एक गोंयाक व्हडलो प्रश्न की फोंड्या उत्तरेक पडटा काय दक्षिणेक पडटा तें कोणाकच सारकें खबर ना. काळंगा, काळींग, काळिंगड आमी कोंकणीन कितें म्हणू, हिंदीन कितें म्हणू, पूण हांगा जशी काळंगां अशी पळयलीं कितें दिसता जाणा, म्हणजे इलेक्शनाचो नेट वाडला आनी जेन्ना पॉलिटिकल रॅलीज जातल्यो, राजकारणाच्यो रॅली हांगा इलेक्शना खातीर जातल्यो तेन्ना जे कोण कार्यकर्ते किंवा जे लोक त्या इलेक्शनाच्या रॅलीनी वतले तांकां ही काळंगां आनी ते काळंगाचो ज्यूस म्हाका दिसता ते खासदार जे कोण पळय जावपाक सोदतात ते पिवपाक दितले. पूण तांबडो तांबडो काळंगाचो ज्यूस आनीक तांबडे तांबडे आनी कितें हें आमी पळोवया विथ गोवा टॉक्स इन साईदत्त कामत. ना, काळंगाचें नांव घेतकीर अशें जाता, इन गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत. कौन बात करेगा? वो बात करे. कौन बात करेगा? ये बात करेगा. ये हांगाच व्हडलें राजकारण जालें. प्रत्येक जण म्हणटा ये बात करेगा, तो म्हणटा वो बात करेगा, लेकिन हम किससे बात करेंगे हमें खुद नहीं पता. खुद नहीं पता का मतलब यही रहता है कि जिसको बात करनी है वो कहता है मुझे खुद कुछ नहीं पता तो तुम्हें क्या बताऊंगा. आणि एक तकली. तकली कोणाची? तकली मनशाचीच. सद्याक हांव आयला आसा पणजे बस स्टँडार. मडगांव, मडगांव, वास्को, वास्को, फोंड्या, सावडे, 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 पेडण्या, पेडण्या. कोण ना मरे? हो आसा बॉम्बे प्रायवेट बस स्टँड. हांगा मडगांव, फोंड्या, सावड्डे न्ही, हांगा वतात बश्यो डायरेक्ट बॉम्बे, बेंगलोर, पुणा, हैदराबाद. आनीक आमी सद्याक आसात हांगा लोकांच्या मनांतले आयकुपाक. पळोवया लोकसभा इलेक्शन 2024 भितर ते कोणाक मत मारपाचे आनी कितें आसात तांचे मुद्दे. पात्रांव, कितें म्हणटा? तुम्ही कितें म्हणटात? हांव सामको फॉर्त. तुमकां कितें दिसता? 2024 लोकसभा इलेक्शन सामकें लागीं पावलां, तोंडार पावलां. कितें कोणा मत मारपाचें? आतां ह्या फाटी आमकां पडटा श्रीपाद नायक. ह्या फाटी तेकाच मारपाक जाय, कारण मोदी वयर आसा म्हणून तेकाच मारचें पडटलें. आनी मोदी जर नाशिल्लो वयर जाल्यार तुमी श्रीपाद भाऊक मारचे नाशिल्ले. चिंतचें पडपाचें. चिंतचें पडपाचें. पळय हाकाच म्हणटात मोदीचो जादू अशें हांव म्हणना, अशें लोक म्हणटात. पूण खंयचे मुद्दे आसात जे तुमकां दिसता की सरकारान वयर बरें केल्यात, मोदीन बरें केल्यात म्हणून तुमकां परत एक फाटी मोदी सरकार जाय? पळय डेव्हलपमेंटीच्या नांवान आयज जे व्हडले व्हडले पूल जाले, हायवेज हें तें जालें तें एकदम बरें जालां. तें जावना आसलें जाल्यार सारकें खूब त्रास जावपाचे. बरोबर. आनीक आतां मोदी सरकार परत सत्तेर आयलें.
की तुमची कितें अपेक्षा आसा? म्हणजे एक फाटी आमी तांकां मत घालें, बरें जाताय म्हणून मत मारतात, पूण परत मत मारता आसतना आमकां आमच्या मनाक जे कितें आसा त्यो सगळ्यो मनोकामना पूर्ण जाल्ल्यो जाय आमी म्हणटात, ते तुमचे मनाक कितें आसा ज्या मुद्द्या खातीर तुमी तांकां मत घालतले? मुद्द्यार म्हणजे जे आयज आमचे गोंयचे भुरगे भायर शिक्षणाक वयता, पुना, बेंगलोर, हैदराबाद ह्या शहरांनी वयतात, ते शिक्षण जर गोंयांतूच मेळ्ळें जाल्यार भुरग्यांक तेंच्या आवय बापायक एक खर्च म्हणटा तो कमी येतलो. सो ते हे सरकारान हेजेर चिंतचें पडटलें. सेकंड थिंग, जी आमची शेतां ही आसा, शेतांनी आज बेंगरूच जाल्या, शेतां पाड पडल्या, ती खंय ना खंय एजंट हे जे तयार जाल्या तेंचेर एक आळो बसपाक, म्हणजे तेंचे तांकां ब्लॉक करपाक जाय. जी शेतां पाड्या दोंगर आहा, जे पयशांक हातून हे बारीकूच लोक न्हू, व्हडले व्हडले लूट हे दोंगर जे निसर्ग जो आहा तो डिस्ट्रॉय करता, हें जावपाक जायना. हेजेर खंय तरी एक कायदो येवपाक जावो. असो कायदो जावंक जावो तो दोंगर ते आसा ते येणाऱ्या काळान ते तशेंच उरपाक जाय. जेन्ना शक्य जाता हेजेर असो कायदो येवपाक जावं हितून जो खंयचो एक सेंट्रल मिनिस्टर, खंयचो गोंयचो मिनिस्टर हितून पडलो जाल्यार तो कायदो असो तेंचे कडेन सुद्दां तो एमेंडमेंट असो तयार जावपाक जाय सारको तो जो आसा निसर्ग थंयचो सारको पक्क तेच उरपाक जाय. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की सरकारान आतां सत्तेर येतकीर परत एक फावटी मोदी सरकार सत्तेर येतकीर जे सगळ्या तरेचे कायदे काडल्यात तातूंत भितर होय बी एक कायदो ऍड करपाक जाय आनी असो कायदो जावपाक जाय तयार. बरोबर. 370 जो काय एमेंडमेंट बायलां खातीर जालो एकदम बरी गोश्ट जाली. तसो तो जो निसर्ग आहा, जो देवान हो निसर्ग दवरलेलो आसा, हो जर आमी डिस्ट्रॉय करीत जाल्यार जो पावस गीम हे वारे वाद हे कितें येता हे निसर्ग जो उरना जाल्यार आमी कितेंय जावंक शकता. धरती कितें देव कितें. मित्रो, मैंने सुनी है आपकी, इतलेंच हांव म्हणटा आनी काय उलोवपाक सद्याक ना. पूण खऱ्यानीच तुमच्या मनांतले तुमी उलयले आनी अशेंच लोक खुबशे मनांतले उलयतले. पळोवया. गोंयचे मुद्द्यांचेर विचार करता आसतना, गोंयच्या इलेक्शनाचेर म्हणजे ते जावं मागीर लोकसभेचे ताचेर विचार करता आसतना हे लोकसभेचे इलेक्शन म्हणटकीर हांगा ह्या बस स्टँडाचेर सद्या खुबशे हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, मुंबय साकून आयिल्ले लोक आसात. तर आमी अशे त्याय लोकां म्हऱ्या वचून जाणून घेवया की कितें आसा तांचो विचार आनी कितें करपाचें आसा ते ह्या लोकसभेच्या 2024च्या ह्या मतदानाच्या वेळार. पळोवया, जाणून घेवया तांच्याय मनांतले. पळया, एक गजाल सांगता, माझी मराठी जी आहे ती पचपचीत आहे कारण मी कोंकणीन शिकलेला माणूस आहे. पण सर म्हणतात की त्यांची मराठी एकदम छान आहे. मला माहीत नाही मी कसा बोललो, पण आता लोकसभा इलेक्शन 2024 येणार आहेत. आपण कुठून आलाय, म्हणजे आपण कुठे राहतात? मी राहतो ह्याला कुडाळ, महाराष्ट्र. कुडाळला, सिंधुदुर्गला. तुम्हाला काय वाटतं? आम्ही गोव्याच्या लोकांकडून जाणून घेतलं की कोणाला ते मतं मारणार, कोण येणार, हे सगळं रेकॉर्ड आमच्याकडे आहे. पण तुम्हाला काय वाटतं? सेंटरमध्ये परत एकदा कोण? मोदीच पाहिजे वरती. मोदीच पाहिजे म्हणजे तुम्हाला तुमच्या सिंधुदुर्गला, कुडाळला पण हाच परत एकदा मोदी वेव. पण इतकं कशासाठी? म्हणजे आता 10 वर्ष झाली, काहीतरी चेंज व्हायला नको? त्यांनी सर्व काही केलं ना, सर्व काही गरीबाला पण केलं त्याने लोकांना, म्हणजे गरीबाला केलंय. आणि असे आम्ही आज जो काही डेव्हलपमेंट पाहतो, तुम्ही म्हणता की सगळे मोदी सरकारमुळे झालंय. ओके. आणि आता तुम्ही जेव्हा लोकसभा इलेक्शनमध्ये मोदीला मत टाकणार, हे त्यांनी चांगलं काम केलंय म्हणून त्यांना मत घालणार की आता आणि काही अपेक्षा आहे? आपल्या अपेक्षा आहेत ना पुढच्या 5 वर्षामध्ये आणि काय. ओके, थँक्यू सो मच. आणि सुशेगात कुडाळला, सुशेगात गोंयकार हांव म्हणजे सुशेगात हे उत्तर सुटपाकूच जाय तोंडांतल्यान, नाल्यार आमचे सुशेगात गोंयकार पण जायना. तो आज जब हम बोलते हैं कि गोवा में बाहर से बहुत लोग आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और ऐसे ही. आपका नाम? संदीप. आप कहाँ से हो? यूपी. यूपी से हो. तो आपको क्या लगता है लोकसभा 2024 में कौन जीतेगा? मोदी. फिर से मोदी? क्यों क्यों क्यों? मोदी को वोट देंगे. लेकिन क्यों वोट देंगे? ऐसे ही सिर्फ मोदी जी को जानते हैं इसलिए उनको जाके वोट देंगे, या फिर कोई और भी काम किया है मोदी जी ने, या आपका कोई कारण है जिसकी वजह से आप मोदी को चाहते हैं? अरे कोई कारण होगा या नहीं होगा भाई, मैं वो वोट उसी को देंगे. कोई कारण होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा वोट मोदी को, ऐसे कहते हैं ये हमारे छोटू. गोंयचो वडापाव सामको फामाद, पूण गोंयाक येतलो जर एकलो ट्युरिस्ट तो मागीर बशीन येवं, ट्रेनीन येवं, विमानान येवं, तो वडापाव खाता, ताचे बरोबर मिरची खाता, मॅगी खाता आनी सगळें खाता आनी वतना च्याय बी पिवन वता. सरजी, तुमकां कितें दिसता कोण जिखतलो 2024 इलेक्शन? मोदी. मोदी. हांगा अशें म्हणटात की लोक जेन्ना च्या पिवपाक येतात, वडा खावपाक येतात,
उदक पिवपाक येतात तेन्ना तांचें पॉलिटिकल डिस्कशन चालूच आसता. सो लोकांच्या पॉलिटिकल डिस्कशनांतल्यान तुमकां कितें दिसता, खऱ्यांनीच मोदी येतलो काय फक्त लोक मोदी मोदी म्हणटात पूण कोण तरी वेगळोच येतलो? जीतेगा मोदी. जीतेगा मोदी. तो आपको और कुछ नहीं कहना है? तो उनको भी कुछ नहीं कहना है, मुझे भी कुछ नहीं कहना है. मैं इधर फातर पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं इतना भी लंबा नहीं हुआ हूँ. म्हणजे फातरीचेर उबो रावलें. मागीर फाल्यां मागीर तुमीच म्हणटले न्ही लांब कसो जाल्लो म्हणून सांगता. तांचें मत अशेंच, मोदी 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 फिर से आनी कोण तरी दिल से, आय डोंट नो. येस, थँक्यू. आमी आज जेन्ना वेगळे वेगळे लोकांक मेळ्ळे, वेगळे वेगळे लोकां कडेन उलयले, वेगळे वेगळे लोकांच्यो पल्स आनी तांच्या मनांतले विचार जेन्ना जाणून घेतले तेन्ना एक गजाल मात कळ्ळी की लोक हे जे मोदी सरकार आसा ताचेर खूब खूश आसात आनी परतय बी लोक म्हणटात की मोदी सरकार जाय. पूण प्रश्न आसा तो उत्तरेंतलो. उत्तर गोंयाक कितें? थोडे लोक म्हणटात की आमकां दुसरो कोण तरी खासदार ह्या फाटी लोकसभेक धाडपाक जाय. पूण थोडे म्हणटात की आमकां मोदीच जाय आशिल्ल्या कारणान आमचें मत श्रीपाद भाऊकूच वतलें. पूण हे 50-50 सिच्युएशन आमी म्हणपाक शकतात. पूण 100% सिच्युएशन, विन विन सिच्युएशन कोणा खातीर आनी खंय आसा हें मात म्हाका दिसता लोकांनी ऑलरेडी ठरयलें आसा. आज आमी म्हणटात सिनियर सिटीजन्स आनी सिनियर सिटीजन्सा कडेन उलयतकीर आमकां मोदी सरकाराचो चड पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेळ्ळो. थोडे मातशे करताले. पूण आज आमी काकीक विचारया, काकी तुमकां कितें दिसता, परत आतां लोकसभेचें इलेक्शन येता, केंद्राक मोदी सरकार आसा, खंयचें सरकार येतलें? मोदी सरकारच परत उरतलें काय एक बदल देशांत घडटलो? ना, मोदी सरकारूच येतलो चड. मोदी सरकारच येतलो म्हणजे हें तुमचें सामकें मनांतल्यान तुमी उलयतात? हय हय सामकें. पूण कित्या खातीर? लोक आमी आतां खुबशे लोकां कडेन मेळ्ळे, लोक म्हणटा मोदी सरकार येतलें, मोदी सरकार हाकातलो. तुमकां कित्या लागून अशें मोदी सरकार परत जाय? मोदी आयिल्ल्याकूच आमची सगळी प्रगती जाल्या. आमच्या प्रगती कोणाची? देशाची काय तुमची आनी तुमच्या घरच्यांची? देशाची. देशाची. हे खूब म्हत्वाचें आसा. आनी देशाची प्रगती ही म्हाका दिसता इंडिविज्युअल डेव्हलपमेंटाहून खंय तरी वयर आसता आनी म्हणूनच देशाची प्रगती पळोवनूच लोक खंय तरी आज म्हणटात की मोदी फिरसे आनी मोदी दिलसे अशें लोक म्हणटात. पूण परत मोदी सरकार येतकीर मोदी सरकारा कडल्यान तुमच्यो अपेक्षा कितें, खास करून तुमच्या सारकेल्या सिनियर सिटीजना खातीर? ना तशेंच तशेंच आतां पळय आमचें फायनान्शियल हें आशिल्लें पयलीं फाटी आशिल्लें, आतां आमी 5चेर पावली. आतां तो आनीक फुडें 3 हाडूंक सोदता. म्हणजे तुमी म्हणटात की जीडीपी आनी आमचे इकॉनॉमीक ग्रोथ जो आमचो आसा तो आमी G8 पयलीं नाशिल्ले, आमी पयल्या 10 नंबराक नाशिल्ले, पूण आतां आमी जर्मनी इंग्लंडाक फाटी घालून आमी 5चेर पावले. आतां मुखार आमी चायनाक फाटी घालपाक सोदतात. हय हय बरोबर. आनी शिवाय तांणी प्रत्येका खातीर केलां. हावज वायफां खातीर वेगळें आसा, सिनियर सिटीजनां खातीर म्हणून वेगळे स्पेशल केल्ले आसा. पूण प्रत्येक म्हणजे हातूंतल्या प्रत्येक घटका खातीर ताणें हें केल्लें आसा. आनी तशेंच आनीक ताणें करचें इतलेंच हें. म्हणजे फाटल्या 10 वर्सांक तुमी हो बदल पळयला? हय बरोबर. आनीक आतां हांव तुमकां गोंयचें विचारता. उत्तर गोंयचें जर आमी उदाहरण घेतलें, लोक म्हणटात की आमकां उत्तरेक बदल करपाक जाय, पूण वयर मोदीक मत घालपा आशिल्ल्या कारणान आमकां उत्तरेकय बी श्रीपाद भाऊकच मत दिवचें पडटा. म्हणजे तुमचें मत हांगा तुमी श्रीपाद भाऊक पळोवन दितात काय मोदीक पळोवन दितले? हांव मोदीक पळोवन दिता. म्हणजे तुमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोण जिखतलो तें हांगा तुमी सांगिल्लें आसा. एनिवे थँक्यू सो मच आनी देव बरें करूं तुमकां. तुमी हांगा फॅमिली बरोबर आयल्यात, सो कशें दिसता हें सगळें एक कडेन पळोवन? बरें आहा, भुरग्यां हांगा खेळपाक जागो बरें आसा, भुरग्यां वांगडा विकली येता आमी. भुरग्यां वांगडा विकली येता आनी हांगा सगळें पळोवन बरें दिसता. बरें, आतां म्हाका एक तुमी सांगात की हांगा बिचीचो डेव्हलपमेंट पळयलें आनी जे ट्युरिस्ट जे भायले येतात ते पळयले जाल्यार तुमकां कितें दिसता? म्हणजे तुमकां दिसता की गोंय हे खऱ्यांनीच ट्युरिस्टां खातीर बरो जागो? हय सारको बरो जागो, ब्युटिफूल जागो ट्युरिस्टां खातीर. ब्युटिफूल जागो. बरें, आतां हो जालो पर्सनल क्वेश्चन. आतां एक तुमकां विचारपाक जाय, इलेक्शन येता 2024चें, परत एक फाटी मोदी प्रधानमंत्री जातलो अशें लोक म्हणटात. तुमकां कितें दिसता? चान्सीस म्हणजे कितें सांगपाचें आतां? जातलो जातलो काय जावपाना? जातलो, तोच जातलो. खबर ना, मातशें अशें कितें आसा. डावटफूल. बरें, कित्या खातीर डावटफूल? म्हणजे तुमी सॅटिस्फायड आसात मनांतल्यान? तुमकां बरें दिसता मोदी प्रधानमंत्री जालो, 10 वर्सां उरलो, तुमकां कितें दिसता कसली कामां करपाक जाय आशिल्लीं आनीक? कसली कामां करपाक जाय आशिल्लीं काय म्हणल्यार ती दुसऱ्याक पळयतात. आनीक आमी जेन्ना म्हणटात की जावं तो गोंयकार जावं तो खंयच्या राज्यांतलो मनीस, तो जेन्ना ताका
घुसपागोंदळीचो प्रश्न विचारता तेन्ना तो वयर पळयता गो सारकें गो आनी हीच तशें आज आमची जाल्ली आसा. बरें, गोंयाक आमी आतां ट्युरिजम म्हणटात, सो आमी तुमकां पयलो प्रश्न विचारिल्लो. आनी ट्युरिजम आनीक बी जशें म्हणलें आमकां रस्त्याचेर आज ट्युरिस्टां खातीर खूब एक्सिडेंटूय जाता ते दिश्टी पडटात. म्हणजे हाजे खातीर तुमचें कितें म्हणणें? आसूं आमी या कारण ताका मातसो रिलॅक्स जावं न्ही, पूण ताजे मुद्दे खूब आसात. आतां मुद्दे एक तर मोदी आयकतलो, नाजाल्यार तो म्हणटा तशें 50-50 चान्सीस दुसरो कोण तरी पळय येतलो तोय आयकतलो. थँक्यू. वर्ग मुखार सरता. कामाच्यो थोड्यो गजाली आमकां सारक्यो आयकुपाक येनात. थोडे लोक म्हणटात की वी आर सॅटिस्फायड, थोडे लोक म्हणटात की रोजगार जरी मोदी सरकार म्हणटा की अशें दितले तशें दितले तरी घरांक अजून रोजगार मेळना. तांकां स्किमी ज्यो आसात त्यो फक्त सरकार उलयता पूण ताजो फायदो जाल्लो ना. अशे खूब विशय आसात. थोडे म्हणटात की हय आमकां फायदो जालो, थोडे म्हणटात की ना आमकां फायदो जालो ना. पूण आज परत एक फावटी आमी हांगा मिरामार बिचीर एक आमचे बरोबर आसात सामके धडधाकटीचे सामके युवा वर्ग कॅटेगरींतले तरणाटे. आनीक कितें दिसता तुमकां लोकसभा इलेक्शन येता म्हणजे तुमचे मनांतले तुमकां कितें सांगपाक जाय? म्हणजे कोण जिखतलो आनी खऱ्यांनीच हे सरकार बरें काम करता? म्हाका तरी दिसता की सरकार बरें काम करता, कित्याक आज जे आमी पळयता ते पयलीं आमकां कितें दिसतालें की इंडियेक रिकॉग्निशन व्हडलें जायना आशिल्लें, पूण आतां तुमी पळयत जाल्यार आमचें नांव ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नायज जाता. सो देर आर लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स वीच यू कॅन सी इन एंड अरावंड. सो म्हाका तरी खात्री आसा की अंदूय बी 2024 मोदी सरकार परतून निवडून येतलो. बरें, पूण मोदी सरकार निवडून येता आसतना आमी आतां जर गोंय जर म्हणलें जाल्यार उत्तर गोंयाक लोक म्हणटात की खुबशे अशे इश्यूज आसात ते अजुनूय ह्या एमपीन जाग्यार घाल्ले कडेन ना. म्हणजे परत एक फावटी मोदीक पळोवन मत दिवपाचें काय हांगचो एमपी जे कितें काम करता ताजे आदाराचेर ताजे पार्टेक मत दिवपाचें? म्हाका तरी दिसता की कशें आसा की हांगासरले आनी आमी पळय कशें वी नीड टू कन्सिडर की जो सरकार आसा पळय तो वयल्यान जेन्ना आमकां सपोर्ट आसता तेन्नाच आमचो हांगा ग्रावंड लेवल रुटार डेवलपमेंट जातलो. सो वी नीड टू कन्सिडर की आमचे जे हांगाचे एमपी जे जावपाचे आसा किंवा निवडून येवपाचे आसा तो एक बरो कॅन्डिडेट जो लोकांचे डेवलपमेंट करता, जो लोकांक पावता, सगळे फॅसिलिटीज प्रोवायड करता जावं कितें आसा त्या प्रमाणे लोक ठरयतले बेजिकली डिपेंडींग ऑन वेदर ही इज कॅपेबल ऑफ हँडलिंग दॅट ऑर नॉट. सो दुसरी गजाल आमी आज अशा जाग्यार आसात जो जागो वीच इज नोन फॉर ट्युरिजम. हांगा भरपूर ट्युरिस्ट आमकां दिश्टी पडटात मिरामार बिचीर. आनी जेन्ना आमी ट्युरिस्ट म्हणटा तेन्ना ट्युरिजमाच्या खातीर गोंय आज आमगेलें जरी ल्हान राज्य जालें वी आर नोन फॉर द ट्युरिजम सेक्टर बट स्टील वी आर फायटींग अगेन्स्ट लॉट्स ऑफ ट्युरिस्ट. आनी ट्युरिजमाचे खुबशे इश्यूज तातूंत भितर मागीर जे भायले लोक येतात ट्युरिस्ट म्हणून ते हांगा बुरशेपणां करतात. रेंट एक कार जो इश्यू आसा सगळ्यान व्हडलो, एक्सिडेंट जातात. मागीर ह्या मुद्द्याचेर तुमकां सरकारान खरेंच कितें तरी करपाक जाय दिसता काय हे इश्यू वेगळे जे तुमकां दिसता की स्टेट शूड टेक केअर ऑफ? No, I feel that it is individual responsibility as well as the government responsibility also in terms of जे आमी आतां एक्सिडेंट्स पळयता. दीस रात एक्सिडेंट्स जाता, लोक तरणाटे आपले लायफ most of the cases you will see they are declared death or on the spot death declared जाता. आनी आमी जेन्ना पळयता न्ही तेन्ना अशें जाता की जेन्ना एक्सिडेंट्स जाता जावं त्याच टायमार पॉलिटिशियन तितल्याच पुरते तो मुद्दो रायज जाता आनी मागीर ताजेर कोण फुडें पळोवप जायना. जेन्ना व्हडलो फाटल्या दिसांनी एक्सिडेंट जालो तेन्ना नायट पेट्रोलिंग, आल्कोहॉल टेस्टींग हें तें सगळें जालें. पण अशें दिसता की हे इट शूड बी अ कंटिन्युअस प्रोसेस. अशें न्ही की एक फावटी एक्सिडेंट जालो केलें मोकळें जालें. पण कितें आसा हे एक्सिडेंट परतून जावंक जायना म्हणून देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वीच द गव्हर्मेंट शूड ऑल्सो कन्सिडर दॅट पेट्रोलिंग, रेग्युलर पेट्रोलिंग जावप, स्पीड लिमिट्स जे सेट केल्ले आसा ताजेर परतून एकदां प्रॉपर पळोवप. तशेंच भायल्यान जेन्ना ट्युरिस्ट येता तेन्ना लोक तर ट्युरिस्ट येतात की पिवपा खातीर, मजा मारपा खातीर, पण एट द सेम टायम गव्हर्मेंट शूड ऑल्सो सी that accidents don't happen more due to the drunken driving. एक लास्ट प्रश्न. आमी सद्याक आसात ती स्मार्ट सिटी पणजे
आणि पणजे जर आमी जर बाजाराक वचत किंवा जर तर रस्त्याचेर वचत जाल्यार परिस्थिती सामकी बिकट आसा. आतां पणजे हॅज वॉन लॉट्स ऑफ एवॉर्ड्स इन द स्मार्ट सिटी कॅटेगरी. नॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळ्यात, इंटरनॅशनल एवॉर्डी मेळ्ळ्यात. पूण तुमकां दिसता की आज जे पणजेकार बोवाळ मारतात की हे आमचे पणजे अशें दिसना म्हणून, इज इट गोईंग टू अफेक्ट द मोदी गव्हर्मेंट एट द सेंटर, काय हो तुमकां लोकल इशू दिसता आनी हाज्या आदाराचेर लोक मत मारचे नात किंवा मत मारतले? म्हाका तरी दिसता की स्मार्ट सिटीचो जो पणजेचो जो इश्यू आसा पळय तो लोकल लेवलार आसा. सो ताका आनी मोदी लेवलाक मत मारपाचें कांयच हें ना. बेजिकली द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑल्सो वीच इज कम, इट इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट आनी थंयच्या वयल्यानूच आयला की अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्टेटी लायक MPs ऑफ वेरियस स्टेट्स वीच आर बीन असायन्ड टू द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स वीच हॅव बीन टेकन. सो तातूंतलो हो एक पणजेचो पणजे पेंजीम स्मार्ट सिटीचो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. आतां इन रिस्पेक्ट ऑफ जे चल्लां आनी जे मेस जाला म्हणटा पळय तातूंत फक्त कितें जाला की देर इज नो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स. सो ताज्या खातीर कितें जाला, देर इज नो कोऑर्डिनेशन आनी तांचेर कंट्रोलूय ना कोणाचो गव्हर्मेंटाचो इन द सेन्स खंयच्या डिपार्टमेंटाचो. ताज्या खातीर सगळे जे आसा पळय सगळे रोड एकाच बरोबर सगळे फोडीत गेल्या. दे शूड हॅव प्लॅन्ड प्रॉपरली. हो प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटीचो जो आसा पळय तो खरोच बरो आसा. यू वील सी द रिजल्ट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, but only thing the implementation of this project has gone somewhere बऱ्या प्लॅन्ड हातून जावं ना, इतलेंच सांगपाचें म्हजें मत. सो यू आर सेईंग वन्स अगेन मोदी फिरसे, पूण जे लोकल इश्यूज आसात, लोकल डिफिकल्टीज आसात त्यो मोदी सरकाराक अफेक्ट करच्यो ना आनी परत एक फावटी मोदी येतलो आनी तुमकां मोदी आयलोच जाय. तर तुमी पळयलां आसतलें युवा वर्ग, यूथ, एनर्जेटीक यूथ कॅटेगरी आमी जितल्या युवा वर्गाक मेळ्ळे तितले म्हणटात की परतून आमकां मोदीच जाय. कारण तांचें अशें म्हणणें आसा की मोदी सरकारान आमचे खातीर खूब कितें कितें केल्लें आसा. एनिवे, थँक्यू सो मच फॉर चॅटिंग विथ अस. आनी हेच तर आसा गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता. तर तुम्ही पळोवपाक शकतात ही आसा घसरगुंडी. हांव ल्हान आसतना घसरगुंडेचेर खूब खेळटालो, पूण घसरगुंडी आनी इलेक्शन हाजे सामकें लागींचे संबंद. आनी ते म्हणल्यार जावं ते सरकार किंवा जावं ते आसूं ओपोजिशन, इलेक्शनाचो असो रिजल्ट आयलो की कोणाची तरी घसरगुंडी जाताच, म्हणजे कोण तरी सकल देंवतात. आनी ह्या फाटी लोकसभा इलेक्शनाक कोणाची घसरगुंडी जातली हें मात पळोवपाक आमकां सामकें म्हत्वाचें आसतलें. सरकाराची घसरगुंडी जातली काय ओपोजिशनाची घसरगुंडी जातली हें आमकां पळोवचें पडटलें. आनी ताचे खातीर आमी लोकां म्हऱ्याक वचून जाणून घेतात की लोक कितें उलयतात. कारण हें जावन आसा गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता.